आराधन आराधन स्वाधी sacramenta आराधन आराधन स्वाधी sacramenta पानसंको 19 भक्ती म्हणा कळत्या कळसा करताव दुकान भक्ती म्हणा कळत्या कळसा करताव दुकान करताव दुकान जिवितासो उंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उंडो तू आमका मोगासो ग्रास तू वरतो आमच्या आत्म्यासो तू सो सांगता शेताव तुझी कृपा लालेताव तू सो सांगता शेताव तुझी कृपा लालेताव हर एक दिसा बघचक तुका आमी अत्रेकता आराधा आराधा स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव दुकान करताव दुकान संसार सो उजवाडतो काळोख धांवडोवचो समाधानेचो प्रकाश पागोवचो तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दीस बगूंक शांती आमी अत्रेकताव मोगाळ भवन आनी भयणीनो जिविताचो उंडो आमचे मुखार आसा आमच्या आत्म्याचो ग्रास जावन हर एक मिसाच्या बलिदाना वेळार आमच्या थंय येवचो तसो सोमी आमचे मुखार ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटांत आसा तसो संसाराचो खरो उजवाड तर ह्या भोव पवित्र साक्रामेंटा मुखार आमी आसतना त्या सोमयाचो उजवाड आमी बगया त्या सोमयाची सकत आमी अनुभव करया संसाराचो उजवाड तसो सोमी जेजू क्रिस्त म्हळ्यार ओळखून घेवया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया नमान करया स्तुती आमी करया संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो समाधानेचो प्रकाश पाकोवचो तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव तुका मेळोंक आशेताव आत्मीक सकत लालेताव हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकताव हर एक दिसा बगूंक शांती आमी अत्रेकताव आराधा आराधा स्वाधी सक्रमेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करताव तुका नामा करताव तुका नामा बरो गवळी सोमयातो आमकां जीव दिवचो जिविता जरीक आमकां पावोवचो तुजें जिवीत आशेताव आत्मीक कानाक लालेताव हर एका दिसा तुजे संगी सोलोंक आशेताव मोगाल भवन आनी भयणीनो बरो गवळी जावन असो सोमी
आमकां हर एका दिसा चलोवन वर्सो आमकां आत्मीक पोस ताच्यात कुडी रक्ता मारिपा दिवचो, आत्मीक गटाय दिवचो. त्या सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आशेवन आमी आयल्या, त्या सोमयाक लालेवन आमी आयल्या, त्या सोमया मुखार आमी आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तो खरोच जिव गवळी आमकां शेळयांक राखचो, सांबाळचो, आमची जतन घेवचो, वेळा वेळा प्रमाणे कुडीक आत्मीक पोस दिवचो. सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाचे आजारपण आमी वळखून घेवया. तो आमचो खरो देव, जिवो देव म्हणलें वळखून घेवया. आनी ह्या देवाक आमी आराधन करया, नमन करया, स्तुती करया. आमकांच त्या बऱ्या गवळ्याच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिवीत जरी आमकां पावचो. बरो गवळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो, जिवीत जरी आमकां पावचो. तुझे जिवीत शेतां आत्मीक कानाक लायतां, तुझे जिवीत शेतां आत्मीक कानाक लायतां. हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेतां, हर एक दिसा तुझे संगी सोलो आशेतां. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका नमन, करता तुका नमन. आराधन आराधन स्वाधीन सक्रामेंता भक्ती मोना कळत्या कळसा करता तुका नमन, करता तुका नमन. हालेलुया 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 हालेलुया. पवित्र हालतारार उंड्या रोपी आजाराच्या जेसू आमच्या जिव्या देवा तुका आमी आराधन करता. या संस्काराद्वारे तू आमचे आत्मीक कान जालाय, तुझे जीवान आमकां भरलाय, आमचे तू एक जालाय, आमकां तुवें उंच उबारलाय. या सक्रमेंतांत तुका पळोवचें, तुका बघचें, तुजे लागीं उलोवचें, तुका सदां भेटचें, तुजो सांगात जोडचें आनी तुजें आराधन करचें. हे भाग तुवें आमकां फावो केलाय. आमचो आत्मीक दुस्माना विरोध झुजोवंक सत्तेन आमकां भरलाय. परत आनी परत ताजें बलिदान भेटोवचें आनी तुका सेवचें वर्तें भाग आमकां दाय केलाय. ह्या तुज्या भोव मोलादीक कुडी रक्ताच्या धेन्या पासत जेजू तुका आमी आराधन करता. तुका जावं अर्घ होगलाप, तुका जावं आराधन, मान महिमा आता आनी सदां सर्वदा. आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकडा मी बसया मगाचे न्हू. आमी आयतार आनी आयतारा जेसूच्या कुडी रक्ताची परब आमी संभ्रमता. येवकरिस्ताची परब एका लेखान जेसूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, जेसून आमकां दिल्लें एक वर्तें आनी श्रेश्ठ देणें जावन आसा. ताचेंच मांस आनी रगत, ताचीच कूड आनी रगत मोगाचें. आनी जेजूच्या ह्या कुडी रक्ताक आमी मान करता आनी ह्या कुडी रक्तांत आत्मीक पोशान आमी जोडटा, आत्मीक गटाय आमी जोडटा. तेडून जुवांचो वांजेल आदेसो वाक्या 40 आनी 9 50 आनी 1 जेजू अशें म्हणटा,
तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मान्ना केलें तरी ते मोर्न पावले. पूण सर्गार हांव देंवन आयिल्लो उंडो तसलो न्हय, कोणी तो खायत जाल्यार मोरचो ना. हांव तो सर्गींत हांव देंवन आयिल्लो जीव उंडो. वो उंडो खाता तो सासणाक जी येतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजेंच मांस. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्यानो सर्गीचो उंडो जावन ह्या संवसाराक येवन आपणाचेच मांस आनी रगत आमकां आत्मीक पोशान जावन दिल्लो. तसो सोमी जेजू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत करूस आमचे खातीर आजार आसा. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, केदे व्हरतें भाग ह्या सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आमी आसचे. मोगाचेनो निमाण्या ब्रेस्तारा ताणें वो येवकारिस्त घडुल्लो. मोगाचेनो मार्काचो वांजेल अध्याय 14 वाक्या 22 जावन 23 अशें म्हणटा, ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितास तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया आनी ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितात ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हें म्हजें रगत सल्लो थीर करता. समेस्त मनशां पासत वारयलेलें. वय मोगाळ भवन आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तारा सांकेतीक तरान निमाण्या शुक्रारा कुर्साचेर आपणाच्या जिविताचें बलिदान केल्लो. आपणाचें मांस आनी रगत आमचे खातीर बेसांग गेल्लो. तसो सोमी आमच्या मुखार ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आसा. ते देखून वातिकान दुसरी विश्वसभा दस्तावेज म्हणटा, Eucharist is the source and summit of a Christian life. आमच्या क्रिस्ती जिविताचे उगम आनी अंत, क्रिस्ती जिविताचे उगम आनी शिकार येवकरिस्त जावन आसा. जेजूच्या कूड आनी रक्ताचें बलिदान जावन आसा. मोगाचेनो एक फावटी एकलो स्केप्टिकल हेरेटीक नास्तीक सा अंतोन पद्वासो ताचे कडेन एक 55 ताणें केल्लें. मोगाचेनो आनी ह्या नास्तिकान सा आंतोनीक म्हणलें, कित्याक सा आंतोन येवकरिस्तांत जेजूचें नीज आजारपण, जेजू खुद्द आजार जाता ताकाच मोडन ताचें मांस आनी रगत दिता म्हणून पातयेतलो आनी त्या विशयांत शिकयतलो. आनी त्या देखून वो नास्तीक सा आंतोन पद्वासो ताचे कडेन एक 55 करता आनी म्हणटा, म्हज्या लागीं आसलेल्या त्या कत्त्याक 3 दीस उपाशी घालता आनी त्या तिसऱ्या दिसा हांव त्या कत्त्याक एक तणाची बरकुटी खावंक हाडून आनी त्या घडये तुवें तुज्या हातांत येवकरिस्त घेवन येजय, येवकरिस्त घेवन येजय वा सक्रामेंत घेवन येजय. आनी जर तर तें खात्तें आपणाचें खाण सोडणो त्या सक्रामेंता मुखार तकली बागाय जाल्यार हांव येवकरिस्तांत जेजू खरोच आजार आसा म्हणून पातयेता आनी हांव क्रिस्तांव जाता, भावार्थ स्विकार करता म्हणून. आनी 3 दीस त्या कत्त्याक उपाशी ताणें घालें आनी तिसऱ्या दिसा त्या कत्त्या मुखार एक बरकोटी तोंड ताका कत्त्याक दिवंक कान घेवन ताच्या तोंडा लागीं रावलो आनी त्यात घडये सा आंतोन पद्वासो हातांत सक्रामेंत घेवन आयलो. आनी आंतोनीन कत्त्याक म्हळें, की तुवें खावचें तें तोंड थंय सोड, ये आनी सक्रामेंता मुखार तकले बागाय. आनी कत्त्यान सक्रामेंता पळयलें, दिल्लें तोंड थंयच सोडलें आनी सक्रामेंता मुखार येवन आपणाचे 2 पांय मुकले, मोडले आनी तकले बागायली. आनी वो नास्तीक देवाक पातयेनातलो, सोमयाचें आजारपण नीज सक्रामेंतांत आसा म्हणून पातयेनातलो, येवकरिस्तांत आसा म्हणून पातयेनातलो, वो रडटा आनी थंयसर पडटा, सक्रामेंताक आराधन करता आनी फुडें एक भावार्थ स्विकार करून एक क्रिस्तांव कातोलीक जाता. मोगाचेनो हें काणी न्ही, हें घडिल्लें घडीत. मोगाचेनो त्या देखून सक्रामेंतांत येवकरिस्तांत जेजू खुद्द आजार आसा
जावंक पुरो आमच्या दोळ्यांक उंडो मात दिसता पूण ताचें आजारपण नीस मोगाचें न्हू आपणाकच ताणें मोड आमकां दिल्लें आनी त्यात सक्रामेंता मुखार त्यात सोमया मुखार तो खरोच आजार आसा मोगाचें न्हू ते देखून आमी सर पडटा ताजे मुखार आराधन करता दिंबेर पडटा नमान करता आनी तूं खरोच जिवो आजार आसाय म्हणलें हर एक फावटी आमी वळखून घेता मोगाचें न्हू तर एक घडी आमचे दोळे धांपिया ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत ह्या उंड्या रोपार ह्या कुडी रोपार जेजू खरोच आजार आसा म्हणलें आमी वळखून घेवया ह्या उंड्यांत दोनी रोपां जेजूचें मांस आनी रगत जेजूची कूड आनी रगत आसा आनी त्या मरिपात जेजू शुद्ध खरोच जिवो आजार आसा म्हणलें तें आमी वळखून घेवया आनी त्या जेजूक आमी आराधन करया नमान करया मोगाचें न्हू तुमची जबाब तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक 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 जेजू आमच्या सोमया आनी देवा तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या सोडवंदरा तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या मेस्त्री तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या जिवांक तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या इश्टा तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या जिविताच्या उंड्या तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू सर्गींत हांव देवलेल्या जिव्या उंड्या तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या दैरा तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या सर्वांक तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू जिवन देवाच्या पुता तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या आत्मीक पोशाना तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू आमच्या बऱ्या गवळ्या तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू म्हज्या स्वादीक मोगा तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू पास्कांचे शेळये तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू दुलोप सैर्यांक तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक जेजू खतनातलेले शेळये तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक तुका आमी वंदिता जेजू आमच्या जिवांक तर आमी सगळ्यां उबे रावया ह्या सक्रामेंतांतल्या त्याच सोमयाक देवाक आमी आराधन करून गावया गीत आराधने तंदे पान नंबर 30 ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದ ಇಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದೆ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ
ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯಿತು ರಕ್ಷಣೆಯು. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದಕ್ಕೂ. ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಯೇಕ ದೇವನೇ. Salut chrétien. ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಜರು ಉಂಡರು ಮನ್ನಾ, ಸಾವವರ ಬಿಡಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ, ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ, ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವನೇ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸು ರಾಜನಿಗೆ. Alleluia, 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 Alleluia. ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೆ ವಂದನೆ, ಯೇಸುವೆ ನಮನ, ಯೇಸುವೆ Alleluia, 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 ಶಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲಲ. Alleluia, 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 Alleluia. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sakdami bashya magasano. Magachano. एक भाग्यवंत मॅट तालबोट एक आम्हाल पियोन्याक वळख जाल्लो
आनी ह्या पिडेक तो वळख जाल्लो मोगाचे न्हू. आनी ह्या पिडे थावन एडिक्शना थावन भायर येवंक मस्त कश्ट जातलो, मस्त वध धाडटलो मोगाचे न्हू. पूण एक दीस मिसाक वेतलो, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत भागीदार जातलो, वांटेली जातलो. आनी ताणें म्हणचें आसा आनी तो म्हणटलो खंय, म्हजें एकच बोळ जेजूची कूड आनी रगत, आनी एक दीस जेजूची कूड आनी रगत म्हाका ह्या पिडेंतलें सुडका दितलें, ह्या पिडेंतावन भायर येवंक म्हाका बोळ दितलें. आनी क्रमेन मोगाल भावन आनी भयणीनो, ताच्या जिवितांत अजाप अद्भुत घडलें. ह्या पिडेंतावन भायर आयलो, आमाल पियोवने सगळें ताणें सांडलें मोगाचें न्हू. आनी एक बरो व्यक्ती जावन एक सोबीत बरें जिवीत तो जियोंक लागलो. आनी त्या देखून आज ताका म्हणटात आत्मीक वाडावळीचो एक रोल मॉडेल म्हणटात. ताच्या जिवितांत जाल्लें तें परिवर्तन, आत्मीक वाडावळ, आनी हाका लागून त्या वायट सक्तेतावन त्या पिडेतावन ताका सुडका लाभली. आनी तो म्हणटा त्या येवकरिस्ताच्या बळांत हांव न्हू म्हणलें तो सांगता मोगाचें न्हू. आमी आमच्या मोबायलांत गुगलाक गेलें जाल्यार येवकरिस्टीक मिराकल्स, येवकरिस्ताची आजापां आमी एक टायप केलें जाल्यार येवकरिस्ताचें आजापां कितलीं घडल्यांत पवित्र सभेच्या चरित्रेंत आमकां वाचूंक मेळटात मोगाचें न्हू. एक दोन न्हय, हजारो फाटल्यान विविध जाग्यांनी ही आजापां घडल्यांत. आनी येवकरिस्तांतलो जेजू खरो नीज, ताची कूड आनी रक्तारो पार आमकां मेळटा, आमचे थंय येता, आत्मीक पोशण जाता, घटाय जाता. हें सत जायत्या जाग्यांनी परगट जाल्लें आसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो. पयलें आजाप घडलें म्हणटात लन्सांशिनो इटलींत 757 ते दळा थंयसर एक मस्त पोर्नो वा मालगोडो मटवाशी ताचे जिवितांत येवकरिस्तांत जेजू खरोच आजार आसा म्हणलें तो दुबाव करतलो मोगाचें न्हू. आनी हर एक पडी येवकरिस्त बेडयतना ताचे थंय एक दुबाव आसलो. आनी एक पडी तो येवकरिस्त बेडयतना ताणें खान गेल्लो तो उंडो जेजूच्या काळजाचो कुडको जावन, मांसाचो कुडको जावन तो बदलता मोगाचें न्हू. आनी तें वायन जेजूच्या रक्तांत बदलता मोगाचें न्हू. आनी हें आजाप सायंटिफिकली प्रूव केलां. आनी हें मांस काळजाच्या लागशिल्लो कुडको आनी हें रगत ताच्या पंगड हे बी पंगड हें परगट जालां मोगाचें न्हू. हें पयलें आजाप म्हणटात घडलें. ताजे उपरांत जायतीं गडितां घडल्यान मोगाचें न्हू. येवकरिस्ताचें जेजूच्या कुडी रक्ताचें अजापां. आनी एक याजाक 13व्या शतमानांत हें गडीत आमी मस्त बडी आयकलां. एक तरणाटो याजाक ताचे जिवितांत आत्मीक सुखी धाड आयिल्लें, मागणें नाका, याजाकपण नाका म्हणल्यार त्या चिंतपांत. आनी प्रत्येक जावन येवकरिस्तांत जेजू खरोच आजार आसा, ताजी कूड आनी रगत आमकां दिता म्हणलो दुबाव उसारतलो याजाक. रोमाक एक यात्रेक पयन करून वेता आसतना तोय बोल्सेना इटलींत 1263 इस्वेंत हें घडीत घडिल्लें मोगाचें न्हू. आनी त्या एका कोपेलांत मीस बेडयतना ताणें उबारलेलो तो उंडो मांस जावन बदलता आनी रक्ताचे थेंबे वालतात मोगाचें न्हू. आनी आजुनी ते प्रिजर्व करून दवरल्यात, आजुनी ते आसात इटलींत आनी दवरल्यात. आनी तें सायंटिफिकली प्रूव करून हें जेजूचें मांस आनी जेजूचें रगत म्हणलें परगट केलां विज्ञानीन, सायंटिस्टांनी मोगाचें न्हू. असलीं जायतीं आजापां आमकां मेळटात. आनी आमच्याच दिसांनी ह्या दिसांनी आमी विला कण्णूर, केरळाच्या त्या जाग्यार कण्णूर लागसर जायतो लोक येता मोगाचें न्हू. आनी हांव हिंग गेल्लो आनी हें 13 वर्सां आदीं घडिल्लें आजाप. त्या वस्तूंत जेजूचें रुपणें पिंत्राल्लें आनी 13 वर्सां उपरांत हें खरें नीज म्हणलें रोमातावन अधिकृतान परगट केलां. आनी आज ह्या पवित्र थळाक लोक हजार वांट्यान येता आनी जेजू खरोच जिवो येवकरिस्तांत आजार आसा म्हणलें तें परगट जाता. तें देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जुवांच्या वांजेलान सांगल्या प्रमाणे अध्याय 6 वाक्य 41 हांव आपूण सर्गींत हांव देवलोलो उंडो, आपूण सर्गींत हांव देवलोलो जिवो उंडो आनी खरोच जेजू जिवो उंडो मोगाळ भावन आनी भयणीनो.
तेरगून अध्याय 6 जो हांव वाक्य 50 आनी 100 म्हणटा, जो कोण म्हजे मांस खाता आनी म्हजे रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. तेरगून जेजू ताच्या कुडी रक्ताद्वारे, ताचे मांस आनी रक्ताद्वारे आमचे थंय येता, आमचे थंय वस्ती करता, आमचे थंय बिडार करता. मोगाचे न्हू, हे आमचे भाग केदें व्हरतें भाग. तेरगून परत एक घडी आमचे दोळे धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाचे न्हू, परत जेजू खरोच आजार आसा, तो जिवो आनी प्रत्येक जावन त्या येवकरिस्तांत तो खरोच आजार आसा म्हणलें आमी तें वळखून घेवया. मोगाचे न्हू, आमचे आत्मीक पोशण जावन त्या उंड्या रुपार, त्या वायना रुपार ताचेंच मांस आनी रगत जावन आमचे थंय आमच्या काळजांत येता, आत्मीक तरान पोसता, आत्मीक घटाय दिता, आमचे जिविताचें बोळ सकत जावन येता आनी आमकां हर एक वावर करूंक आमचें दिसपतें जिवीत बऱ्यान जिवंक आमकां सकत लाभता. मोगाचे न्हू, तेरगून एक घडी बरो आमच्या सोमयाक आमी अर्घ दिवया. प्रत्येक जावन ताचेंच मांस आनी रगत आमकां दिल्ल्या खातीर, ताणें त्या घडलेल्या त्या येवकरिस्ता खातीर, ताणें दिवच्या त्या आत्मीक पोशणा खातीर आनी पवित्र सभेच्या चरित्रेंत इतलीं अजापां घडोवन येवकरिस्त खरो आनी येवकरिस्तान जेजू खरोच आजार आसा म्हणलें तें उगडापें करन येवकरिस्ता थंय मोग वाडयल्ल्या खातीर ते जेजूक आमी अर्घ दिवया. तसो उपकार आमी आटोवया. मोगाचे न्हू, कीर्तन 105 वाक्य 1 तावन 5 म्हणटा, सर्वेस्वराक अर्घ दिया, ताचें नांव उलो मारा, पोरसां मदें ताची कृत्या परगट करा, ताका गितां गाया, स्तुती करा, ताची असर्यां वर्णिया, ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान बगा. सर्वेस्वरांक सोत्तेल्यांची काळजां उल्लासूं, सर्वेस्वराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाल ताचे मुखामळ सोदा. ताणें केल्ल्या असर्याचो आनी विस्मिताचो ताणें उसारलेल्या निर्णयाचो उगडास धरा. तेरगून मोगाचे न्हू, कीर्तनगर ताका स्तुती करूंक, आराधन करूंक, ताका अर्घ होगळाव दिवंक आमकां आपयता. मोगाचे न्हू, कित्याक ताची असर्यां अद्भुतां प्रत्येक जावन येवकरिस्ता मारिपात, ताचे कुडी रक्ता मारिपात वर्ती जावन आसात, बळादीक जावन आसात. येवकरिस्ता मारिपात कितल्या जाणांचें जिवीत बदल्लां. मोगाचे न्हू, एक नवे व्यक्ती जावन एक नवें जिवीत जिवंक सकत वाडल्या. मोगाचे न्हू, एक येवकरिस्ता मारिपात, जेजूच्या कुडी रक्ता मारिपात, ह्या वर्त्या काना खातीर, ताच्या येवकरिस्तांत ताच्या अजरपणा खातीर, ताणें दिल्ल्या त्या दिरव्या खातीर, कुडी रक्ता खातीर त्या सोमयाक आमी अर्घ दिवया. तसो उपकार आमी आटोवया आनी आमी ताची स्तुती गावन आमी गावया गीत सर्वेस्वराची स्तुती करुया. परत एक घडी सकाळ आमी उबे रावया. पान नंबर 58. ताळयो पेटून मोगाचे न्हू संतोशान त्या सोमयाची स्तुती करुया, कित्याक ताणें दिलां आमकां वर्तें देणें, ताचेंच कूड आनी रगत, ताचें वर्तें दिरवें आमकां दुसरें ना. तेरगून त्या सोमयाची स्तुती करुया. मोगाचे न्हू, सर्वेस्वराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी या. 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 सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, सियोनाच्या निवास्यानो बोप मारा, कित्याक देव आमचे मोदें जीवन आसा, कित्याक देव आमचे मोदें जीवंत आसा. हालेलुया, हालेलुया, सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया, 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 सर्वेस्वरा स्तुती करा. हालेलुया. कष्टातेल्याचे कष्ट हळू करता,
रडटेल्यांचे दूख पुसून पुसून दितात कष्टाचे कष्ट आळू करतात रडटेल्यांचे दुःख पुसून पुसून दितात बारादीक वचन आमचे तोवा वयता बारादीक वचन आमचे तोवा वयता सर्गीचो संतोष आमकां दिता सर्गीचो संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया सुकणत्ता सरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता सुकणत्या सरींतले नितळ उदक पियोंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भुक्तां बयता भुकेल्या परजेची भुक्तां बयता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता सर्गींच्या जेवणान दादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस्परा स्तुती करा हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, Jesus, our God, Jesus. Oh, glory to God, Jesus, my God, Jesus. We glorify your name, Lord Jesus. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 बशी आमी मोगाचेनो थोडे दिसा आदी आनी एक स्त्री मोगाचेनो कॅन्सर पिडेक वळख जाल्ली पिडेन मस्त कश्ट जाता पूण एक पोटी मिसाक येता माथ्याचे केस गेल्या तरी वेल घालता लज दाखशेन्ना कित्याक ती म्हणटा म्हजें सगळें बोळ येव क्रिस्त जेजूची कूड आनी रगत म्हजी पातयेन ताचेर तो जेजू म्हाका आपडूंक शकता तो जेजू म्हाका गूण करूंक शकता तो जेजू म्हाका बोळ भलायकी दिवंक शकता त्या लागून एक फावटी त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान वांटेली जावं हांव आशेतां आनी हांव त्या देखून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक हांव येता म्हणटा म्हाका आनी एक उडास येता सामरिया गोरट्टी एक ल्हान भुरगें 8 वर्सांच्या प्रायेरत 8 वर्सां प्राय ल्हान प्रायेरस हांव कारपण सांबाळच्या खातीर मार्तेर मेल्लें एक चली आज सांतीन म्हणून पवित्र सभेन नांवाडला आनी तिच्या जिवितान त्या येवकरिस्ताचो मोग आनी ताच्या भावा भयणीक धाकट्यांक ताच्या फाटल्यांक कशें मिसाक आपण व्हरतलें आनी त्या येवकरिस्तान कशें भागीदार केलें कितली वाट चलोवन म्हणल्या बरें मोगाचेनो येवकरिस्त सांता सांतिनीच्या जिविताक बोळ जावंक पावला मोगाचेनो त्या लागून तो येवकरिस्तांतलो जेजू आमचे सांगात आसा आमचे थंय येता त्या लागून केन्ना मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता जेजू म्हजे थंय हांव जेजू थंय आनी त्या लागून एक जिवें ताबेरनाकल जावन हांव वेता हांव गेल्ल्या कडेन जेजू येता हांव आसल्या कडेन जेजू रावता आनी जेजू म्हजे थंय जेजू म्हजे थंय वस्ती करता आनी हांव जेजूचें एक बिडार जावंक पावता मोगाचेनो जेजू म्हजे थंय रावता ताजी कूड आनी रगत म्हजे थंय वालता आनी म्हज्या रुपार जेजू हेरांकी भेटता हेरांकी मेळटा मोगाचेनो प्रत्येक जण एम्माउसाच्या वाटेर आमी पळयता ते दोग सीस खंगल जाल्ले देदेस्पो जाल्ले पाटी बाईसान गेल्ल्या वेळार तो जेजू तांचे सांगाता समकाता मोगाचेनो
तांचे संगात समकाता आनी ते म्हणटात आमचे संगात राव काळोख जालो आनी तांचे संगात रावलेल्या वेळार तो उंडो मोडटाना त्या जेसूची वळख तांणी धरली मोगाच्यान आनी तो जेसू आज आमच्या संगात आसा आनी आमकांय निरंतरी आमकां सांगात दिता. प्रत्येक जावन आमच्या कश्टा दुखा वेळार आमच्या बेजाराये वेळार आमच्या पिडे शिडे वेळार निरंतर आमच्या संगात समकाता मोगाच्यान तो जेसू. त्या देखून एक घडी परात आमच्या दोळे धांपया, आमचो उस्वाद आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया आनी त्या जेसूक मोगाच्यान येवकरिस्तान त्या जेसूक आमचे थंय आपोवया, आमचे थंय उलो करया आनी आमी म्हणया तुमची जबाब आमचे संगत राव सोमया, आमचे संगता राव सोम्या, आमचे संगत राव सोमया. आमचे संगता राव सोम्या, हांव पिडेत आसतना आमचे संगता राव सोम्या, अनवराक हांव सांपडटाना आमचे संगता राव सोम्या, एकसुरपण भोगताना आमचे संगता राव सोम्या, निरासपण भोगताना आमचे संगता राव सोम्या, बावरतान दंडलताना आमचे संगता राव सोम्या, दूख सोसूंक मेळटाना आमचे संगता राव सोम्या, कश्टांक सांबाळताना आमचे संगता राव सोम्या, समस्यांक बली जाताना आमचे संगता राव सोम्या, जिणयेंत सलवताना आमचे संगता राव सोम्या, रिणांत बुडताना आमचे संगता राव सोम्या, आर्थीक समस्या दोसताना आमचे संगता राव सोम्या, कुटुंबांत शांती समाधान नाश जाताना आमचे संगता राव सोम्या, अपप्रचार जाताना आमचे संगता राव सोम्या, वाईट आयकूंक मेळटाना आमचे संगता राव सोम्या, दुसऱ्याक ठिकांक उंडी जाताना आमचे संगता राव सोम्या, बदकांक सांपडताना आमचे संगी राव सोम्या, दिसपरतो ग्रास जोडून कश्ट भोगताना आमचे संगता राव सोम्या, मोगाच्यानी सांडताना आमचे संगता राव सोम्या, उतार पायाक लागून कश्ट जाताना आमचे संगता राव सोम्या, हेरांक वजें जाताना आमचे संगता राव सोम्या, वायट सवयेंक सांपडताना आमचे संगता राव सोम्या, वायट सवयेंतून भायर येवंक ओद्दाडताना आमचे संगता राव आमच्या सोम्या, जिविताच्या हर एका घडये आमचे संगता राव आमच्या सोम्या, पैना वेळार आमचे संगता आमच्या राव सुखा सोम्या, दुखा वेळार आमचे संगता राव सोम्या, आमचे संगता राव सोमया, आमचे संगता राव सोम्या, आमचे संगता राव सोमया, आमचे संगता राव सोम्या, आमचे संगता राव सोमया. आमचे संगता राव सोम्या. मगचेनो एक घडी बरो आमकां आतां आसा तशें सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमचे सगळें सुख दूख कश्ट दूख बेजाराय आमचे समस्ये आमची जबाबदारी आमचे वजें आमकां कितें पुरो दोसता हें सगळें ह्या घडये ताच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या पवित्र येवकरिस्ता मुखार आसां, ह्या पवित्र थळार एका लेखान आमी हांगासर आसां. त्या देखून आमचें सगळें झूक दूख ताका सांगया मोगाचें न्हू. ह्या वेळार ताचें आजारपण आमी बगया आनी आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन त्या जेसूक आमी म्हणया आमचे संगी तूं आसाय, आमचे संगी तूं आसाय सोमया जेसू. सुखा दुखांत तूं संगी आसाय, तुजो सांगात दिवन आसाय, आमचे जिवीत तूं सोलोन व्हरून आसाय. त्या देखून आमकांत संपूर्ण तरान ताका समर्पण करया. हें गीत गायतना मोगाचें न्हू आमचे दोळे धांपून आमी बसया मोगाचें न्हू. आमचो भाव गीत गायतना वा आमी गीत गायतना उतरां आमच्या तोंडांत येवं दीत आमकां कळीत आसची. बूक आमी उक्ते करचे नाका, पूण ह्या घडये संपूर्ण तरान तुमकां त्या सोमया मुखार हाडा, संपूर्ण तरान समर्पण करा. सगळें सोमया कडेन उलया मोगाचें न्हू. सांगा सोमी आमचे संगत आसा, येवकरिस्तांतलो जेजू आमच्या संगात आसा. त्या देखून ताणें येवकरिस्त घडोवलो आमच्या संगात रावोंक शिवरच्या. त्या देखून ह्या आराधना वेळार विशेष तरान ह्या येवकरिस्तान जेजू आमच्या संगात आसा, खरोच जीव आजार आसा, त्या जेजू कडेन उलय, त्या जेजू कडेन उलय. तुज्या काळजाच्या गुंडायतां तुजें सगळें दूख सूख ताका सांग. कितें समस्या दोसता तुका, कितें भोगता ताका सांग. तो आयकता, तो तुका पळयता, तो तुका वळखता. तूं रडटना तुजी दुखां तो पुसता, धैर्य दिता, बुजोवन दिता तो. आनी त्या देखून आमचे संगी आसाय, सुखा दुखांत तो संगी आसाय. म्हज्या कश्टा वेळारय म्हज्या सांगात आसाय, म्हज्या दुखा वेळारय आसाय, पिडे शिडे वेळार म्हज्या सांगात आसाय. म्हजी दुखां तूं पुसताय सोमया म्हणलें आमी वळखून घेताना संपूर्ण तरान आमी कंस त्या जेजूक आमी समर्पण करया मोगाच्यान. आमचे संगी तूं आसा,
सोमयाचे आजारपण बघया सुखा दुखांत तू संगी असा सोमी तुका लागी आसा भावा बहिणी जेसू देऊन तुझी जेजू तुका ससाई दिता आमकां जेजू ताची देऊन कृपा तुका तुझी दिता ससाय पतये आमचे संगीत विश्वास दवर आसा तो आसा तुझ्या संगात आसा सुखा दुखांत तू संगी आसा तुझ्या सुखा दुखांत आसा तर तुका बुजयता जेसू तो जेजू देऊन तुझी ससाय तुका ससाई दिता आमकां देऊन तुझी ताची ससाई दिता पत्येनी दवर विश्वास दवर बेंबिरांते आमकां दोस्ताना बेंबिरान तुका दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू दैरान बाबा बहिणी जेजू भरता तुका बेंबिरांते आमकां दोस्ताना दैरान आमकां तूं भरताय जेसू वय जेजू आमकां दैरान भरताय दुस्मान आमकां वेडो घालता दुस्मान आमकां वेडो घालतना सैत आमकां सोड दिताय वय जेजू जैत आमकां तूं दिताय आमचे संगीत तू आसा वय जेजू म्हज्या संगात आसाय तूं सुखा तुजेर पाती येता दुखांत तू संगी आसा म्हज्या सुखा दुखांत आसाय सोम्या जेसू तुजेर पातयेवन हांव म्हाका तुझी समर्पण करता म्हजे सगळे सुख दुख तुका समर्पण करता आमकां देऊन तुझी तुजी ससाय म्हाका दिवन आसाय एकसुरपणांत कणबेसाराय आमकां दोस्ताना कणबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू तू एकलो मात्र संतोष दिवंक शकताय जेजू कणबेसाराय आमकां दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेसू वय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना दुखची उतरां काळजांक तोपताना बोगसूंक कुरपा तूं तू म्हाका दिताय बोगसूंक कुरपा दिताय जेजू दुखची उतरां काळजाक तोपताना बोगसूंक कुरपा तूं वय दिताय जेजू जेसू तू म्हाका बोगसूंक कुरपा दिताय आमचे संगीत आमचे संगीत वासाय आसा म्हजे संगी आसाय जेजू तुका म्हाका सांडी नाय. तूं संगी आसा म्हज्या सुखा दुखान म्हज्या बंगलेक आसाय जेसू देव तुजेर हांव तुजी पाती येता. ससाय तुजेर हांव विश्वास दवरता सोम्या आमकां म्हाका तुका समर्पण दिवन आसा म्हाका पळय म्हजे तुजी नदर घाल सोम्या तुजी कृपा म्हाका बरो तुजी कृपा म्हाका वळय तुजी कृपा म्हाका वळय सोम्या Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. We glorify your name, Lord. We magnify your name, Lord Jesus. You are a wonderful, you are a mighty God. You are a living God. You are with me, Lord Jesus. Each and every moment with me, Lord Jesus. You are leading me. You are there. You are as a life to me, Lord Jesus. I thank you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. I glorify your name, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, 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 my Lord. Touch, Lord Jesus. Jesus, my brothers and sisters. Heal them, Lord Jesus. Give them your grace. Give them your grace, Lord Jesus. Bless them abundantly. Be with them, Lord Jesus. Lead them, Lord Jesus. Bless them, touch, anoint them, Lord Jesus. May your mighty power flow into their life, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी उबे रावया मोगाच्यानो आमचे संगी आसो जेजू उतरा रुपार आमचे लागीं उलयता तर त्यात जेजूक ह्या उतरा रुपार आयकोंक आमी फुडें सरया ताची उतरां त्या उतराची सकत जोन आमी कुरपेन बरया सक्तेन बरया मोगाच्यानो देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पोतवे दारा देण्याच्या दातारा देण्याच्या दातारा कुरपेच्या
सर्गीच्या सागोरा सर्गींचार स्नारा आत्म्या पोतवे दारा सांग जुआं प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 17वो अध्याय 20व्या वाक्यतावन 23वें वाक्य. हांचे पास सद मात्र हांव मागाना बगार हांचे उतार ऐकून म्हाका सत म्हणटल्या पसती हांव मागतां. बापा ते सोमेस्त एक जावं, तूं मुजे थंय हांव तुजे थंय एक जावन आसचें बरी, तेय आमचे थंय एक जावन आसूं. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हणून संवसारान सत म्हणचे पासत ते सोमेस्त एक जावन आसूं. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीस महिमा हांवें तांकांय दिली. हांव तांचे थंय आनी तूं मुजे थंय आसून तांचो एकवट संपूर्ण तरान एक जावं. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. आज हांव आनी तुमी नियाळ कसो विशय एक गुंडायसो विचार जावन आसो न्हू. स्वामी जेजू आमकां हांगा सांगता एकवटच्या विशयान, एकवट जावच्या विशयांत. एकवट जावंक पुरो पाद्र्यापान आराधना वेळार सांगलें कुडी रक्ता वरवीं जेजूच्या तो उंडो सेवुल्ल्या वरवीं आमी एकवटता. पवित्र आत्म्याद्वारी हांव आनी तूं सर्वेस्परा लागीं एकवटता. आमी सर्वेस्परांतय एकवटचें मोगाचें न्हू, मुस्तू गरजेचें. एकवटचें केदाळा आसा गे थंयसर सकत आसा म्हूण तूं कित्याक आमी अस्कत, कित्याक आज सबार आमचे क्रिस्तांव संदे एक अस्कत कित्याक म्हणलें सवाल उपजाता. चिंतया हांगासर फॅन आसा, लायट्स आसात आनी थंयसर मेन स्विचा म्हणसर करंट येता. करंटाक सकत आसा, पावर आसा. पूण जर तर ह्या फॅनाक ह्या लायटाक त्या करंटाक कनेक्शन करना जाल्यार ही फॅनां घुवनात, लायट पेटनात, मिशिनां चालू जायनात. सकत एक कडेन आसा, वस्तू अनेक कडेन आसा. केदाळा ताका कनेक्शन दिलें गी थंयसर सकत पाशार जावन कनेक्ट जाल्या उपरांत एकवटल्या उपरांत थंयसर तें काम करूंक शकता. जेजू आयच्या वचपान सांगता बापा हांव तुजे थंय एकवटलां देखून तुजी महिमा मुजे थंय आसा आनी हांव इतलें पुरा अजापां करूंक शकलां. मेल्ल्यांक जिवान केलें, पिडेस्तांक गूण केलें, सांगलें मागलें पुरा म्हाका दिवंक शकलें. कित्याक तूं पावर हावस, तुजे कडेन हर एक आसा, तूं जावन आसा सर्वस्व. हांव तुजे थंय एकवटलां, त्या देखून म्हाका हें पुरा करूंक जालां. आनी जेजू एक मॅट मुखार वचून सांगता हांव ह्या शिसां खातीर म्हज्या आपोस्तलां खातीर मागतां. हांचे बसत मात्र न्ही, हांचे उतार आयकून कोण पुरो आसात हर एकल्या बसत हांव मागतां. कित्याक तांणी मुजे थंय हांव तुजे थंय अशें आमी एकामेका एकवटून आसा जाय. केदाळ आमी एकवटून आसता हे एकवटले व्यक्ती महिमा बरें जावन आमचे बरेंच बरीं कामां करूंक शकतात. सवाल सर्वेस्पर देव तो आमी एक मनशां कशें एकवटूंक साध्य. पयत पुस्तकांत आमी पळयता दादलो दुसरो, स्त्री दुसरी,
तरी पूण सर्वेस्पर सांगता केदाळा ती लग्ना बेसान एक ओडतात ती दोगांय एक जातात. आमी उत्पत्ती ग्रंथांत 2ऱ्या अध्यायांत 24वें वाक्यान पळयलें जाल्यार देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडता आनी आपल्या बायलेक एक ओडता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. जर तर दोन व्यक्ती एक जावंक साध्य आसा तर दोन आत्मे एक जावंक साध्य आसा. हांव एक आत्मो, देव एक आत्मो, हांव देवा थंय म्हजो आत्मो देवा थंय एकवटून जिवंक साध्य आसा. गोव बायलां मदीं आमी जाणाव जर तर गोवा कडेन अधिकार आसा थंय खंय म्हणे गोव बायलां ओट्टू वता आसतना गोव बायलांक दोगांयकी मान मर्यादेन तांकां लेखतात. गोवाचे कामागार बायलेकी धनीन म्हणून लेखतात आनी ताका गौरव दितात. जिचें दादल्या कडेन कितें पयशे आसा जाल्यार आस्पदक आसा जाल्यार बायल आपणाचेंच म्हणून तें वर्तन करता आनी समाज तशेंच मानता तांकां जाय तितलें आसा सायबा म्हणून. तशेंच मनीस देवा थंय एकवटल्या वेळार कितें देवाचें आसा तें मनशाचें त्या कोण एकवटून आसा ताचो प्रभाव जावन आसा, ताचें सकत जावन आसा, ताचें हर एकी जावन आसा. त्या देखून केदाळा वडोल पाद्र्यापान सांगलें थंयसर खत्याक जर तर 3 दीस उपास घालन तरी जर तर थंड काही नासतना सोडनो सक्र त्या पवित्र कुमगार सेवंक ये जाल्यार हांव पाती येता म्हणालो. तो सांत थंयसर आसलो व्यक्ती देवा थंय एकवटून तो जिवन आसलो. देवा थंय तो भरवोसान ताचे थंय आत्म्यान तो एकवटून आसलो. त्या देखून त्या व्यक्तीन त्या खत्याक सांगल्या वेळार सोड थंय तें थंड आनी हांगासर येवन पवित्र सक्रामेंताक नामान कर म्हणटाना येवन ताका नामान केलो. कित्याक हो व्यक्ती देवा थंय एकवटून आसलो, देवा थंय एकवटून आसलो. केदाळा मोगाच्यानो आमी एकवटून आसाव थंयसर मुस्तू अजापां घडोवंक शकतात. तरी पूण आमी कित्याक आमी तशें साखनावंगी म्हणलें सवाल उपजाता. इतले आमी क्रिस्तांव हर एक आयतारा कुमगार सेवतांव पवित्र आत्म्या थंय एकवटोंक आमी मुस्तो आमी पेंताकोस्त जावं दी इतर जावं दी आमी हर एकल्यांनी आमी बारी प्रयत्न केला. तरी पूण कित्या खातीर मनशाक आमकां सद्यांक मनशांक असलो प्रभाव आमचे थंय नांगी म्हणलें चिंताप. पवित्र पुस्तक म्हणटा कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 15वें वाक्य म्हणटा तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सांदे म्हूण तुमी नेणान गी तर क्रिस्ताच्या कुडीचे सांदे घेवन वेश्य स्त्रियेचे सांदे करियेत गी. बिलकुल नसो. वेश्य स्त्रियेक एक ओडता तो तिचे संगी एक कूड जाता म्हणून तुमी नेणान गी. पवित्र पुस्तकांत तशें म्हळां ती दोगां एक कूड जातलीं. पूण कोण सोम्याक एक ओडता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. कोण सोम्याक एक ओडता तो ताचे संगी एक आत्मो जाता. आमी चिंतचें हांवें आनी तुमी आमी सगळ्यांनी आमी चिंतचें हांव म्हजें हांव म्हणून. पूण म्हजें बोट हालयचें जाल्यार म्हाका मोतीन सांगल्या शिवाय म्हजें बोट हालोवंक जायना. नियंत्रण म्हज्या बोटांत ना, म्हजें नियंत्रण म्हज्या मोतीन आसचें. तशेंच क्रिस्त थंय एकवटल्या हर एका मनशाक नियंत्रण क्रिस्त थंय आसता, सोम्या थंय आसता आनी त्या खातीर तो हर एक जें कितें करता त्या सक्तेन ताज्या संदेशा प्रमाणे करता आनी त्या देखून ताणें सांगलें जाता, त्या मनशान सांगलें जारेक येता. हांगासर वेश्य स्त्री म्हळ्यार केवल हांवें तुवें तुमचे बरी
लौकिक मात्र न्ही आत्मीक संगतीने आमी उलयतना वेश्य म्हणलें तें कितें शब्द उपयोग केला बायबलांत आत्मीक प्रॉस्टिट्यूशन या आत्मीक वेश्यपणो पवित्र पुस्तकान आमी पळयलें जाल्यार देवाक सोडनो देव जावन असो आत्मो देवाक सोडनो तूं खंयच्याय एका अन्य देवाक जावं दी अनेका व्यक्तींक जावं दी वस्तूंक जावं दी तूं महत्व दिता जाल्यार थंयसर आत्मीक वेश्यवाटिके जावन आसा स्पिरिच्युअल प्रॉस्टिट्यूशन जावन आसा द मोमेंट स्पिरिच्युअल थंयसर आत्मीक वेश्यवाटिके जाल्ल्या वेळार मनीस ताचे थंय एकवटता त्या वस्तू थंय त्या मनशा थंय त्या अन्य देवा थंय एकवटता ह्या देवा थावन पयस जाता हाका पावर ना आमी पळयता त्या आत्मीक वेश्यवाटिके विशयांत आमी पळयता जेरेमिया प्रवादीच्या 2 अध्यायांत 20वें वाक्य म्हणटा जायत्या काळा आदी तुजें जू मोडलें तुजें बांद तुवें तुटयलें आनी म्हळें हांव सेवा करची ना हर एक उंच दोंगरार हर एक 5व्या रुखा मंदा आड पडून एका वेश्य भशेन तूं सरली थंय इस्रायल लोकांक उद्देशून सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवादी मुखांत उलयता जेरेमिया प्रवादीच्या 3 अध्यायान 1 वाक्य म्हणटा एक दादलो आपल्या पत्नीक सोडीत जाल्यार आनी तिच्या तातून पयस सरून अनेक दादल्या कडेन लग्न जाय जाल्यार तिचो पयलो दादलो तिजेशीन परतून येत काय तो देश सगळोच भ्रश्ट जाला न्ही पूण तुवें जायत्या प्रेमी सवें व्यभिचार केल्याय आनी आतां म्हजेशी परतून येवंक सोदताय उलयता तो सर्वेस्पर मोगाच्यानो मनीस केदाळा सर्वेस्परा देवा थंय एकवटचें सोडनो केदाळा मनीस अन्य देवा थंय अन्य व्यक्ती थंय अन्य संगती थंय तो एकवटून जिवन आसा थंयसर सर्वेस्पर म्हणटा तूं पुरा सोडून गेल्लोय आतां काल्याक येवन आसाय म्हजे थावन कितें तूं जोडूंक आशेताय जेरेमिया प्रवादीच्या 3 अध्यायांत 20वें वाक्य म्हणटा पूण तुवें इस्रायलाच्या घराण्या आपल्या प्रेमीक विश्वासघात करतल्या एका स्त्रिये भशेन म्हाका विश्वासघात केलोय आनी एझेकिया प्रवादी 16व्या अध्यायान 15 वाक्यान सांगता पूण तूं तुजेच स्वभावाक पिसवालें तुज्या किर्तीचो दुरुपयोग करून एका वेश्ये तूं जालें हर एका वर्सुरा कडेन तुवें व्यभिचार केलोय आनी तांचेच तूं जालें तुवें तुजीं थोडीं वस्त्रां घेतलीं आनी तुजे बसत रंगाची उंच पुजे स्थळां केलीं आनी अशें मोगाच्यानो थंयसर एझेकियल प्रवादी मुखांतर तो सांगता आमी जावंक आमी सुबीत म्हणून आमी हंकारान भरले आनी आमकां जाय जाल्ले बरी आमी कोणा फाटल्यान येता आनी कितें करता मोगाच्यानो ह्या आपणाक बरें मर्याद आसा गौरव आसा हांव एक व्हडलो मनीस हांव एक व्हडली मनीस म्हणून चिंतून आमी कितें पुरा अधिकार दुरुयोग करता मनीस अशें हर एका संगतीनी मनीस केदाळा देवा थंय एकवटचें सोड देवा थंय एक जावनेचें सोड न्हू अन्य संगती थंय अन्य वस्तू थंय अन्य विचारां थंय केदाळा मनीस तो भायर सरता थंयसर देवा थावन तो पयस सरता आनी त्या देखून देव ताजे थंय एकवटून ना देखून देवाची महिमा त्या मनशा कडेन करूंक असाध्य जाता पवित्र पुस्तकांत आनी एक उदाहरण दिता एझेकियल प्रवादीच्या 16व्या अध्यायान 33वें वाक्य तो अशें म्हणटा कितलें पिडेस्त जालां तुजें काळीस उलयता तो सर्वेस्पर देव कित्याक एका हुशार वेश्ये भशेन तुवें सगळें केलें तुवें हर एका रस्त्याच्या कोणशाचेर तुजे पासत एक सोपो बांदलोय आनी हर एक चौकांत तुवें एक उंच पुजे स्थळ केलें पूण तूं इतर वेश्यां बरी न्ही आशिल्लें कित्याक कामायाचें तुवें पर्वा करूंक ना आपल्या गोवाच्या जाग्यार परक्या दादल्यांचो सत्कार करतली प्रतवरी बायल तूं सगळ्या वेश्यांक काणयो मेळटात पूण तुज्या प्रेमीक तुवेंच काणयो दिले तुज्या भोंवतीच्या सगळ्या जाग्यांत हांव तुजेशी येवंक आनी तुजे कडेन व्यभिचार करूंक
तुवें तांकां लॉन्स दिले वय मनीस आस अन्य देवांक सर्वेस्परा देवाक मिसाकाचे येतात अन्य देवांक काणीक भेटोवचे भेटयतात तो मनीस ती स्त्री वा तो दादलो वा कोणी तो जावं दी तो आपले आसले ताका दान करता ताजे जावन घेवचे न्ही येतो वचून दान करतात जावंक पुरो तांचें काळीज ह्या सर्वेस्परा देवा थंय आसा म्हूण आमी दाखयता एका कुशीन आनी एका कुशीन आमचें काळीज दुसऱ्या कडेन आसा मोगाच्यान आनी त्या दिकून आमी उडास दवरूंक जाय मनीस व्हडलीं आमकां जाय तितलें वर्तें आमकां कामां आमच्या जिवितांत करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार सर्वेस्परा देवा थंय मनीस एकवटून ना कश्टांचें आसा हें ना म्हूण ना सर्वेस्परा देवा थंय एकवटून जियेचें जाल्यार हांवें तुवें नितळ मनाचें जावन निश्कळ मनाचें जावन बरेंकारान देवा थंय संबंद जोडून ताका आमी स्विकार करूंक जाय जावं करो आत्म्याच्या रुपार जावं करो उंड्या आनीक वायना रुपार कशें जावं दी आमी ताका स्विकार करून एकवटोंक जाय पूण स्वामी जेजू सांगता सांजू आमच्या 6व्या अध्यायान 55 वाक्यांत कित्याक स्वामी जेजू म्हणटा हांव कशें एकवटतांगी जेजू कशें एकवटतांगी म्हणल्या विशयान उल्लेखन म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताजे थंय जियेता जेजू हांगासर उल्लेख करता एकवट आपूण कशें मनशा थंय जावच्या विशयांत जेजू हांगासर उल्लेख करता म्हजें मांस आनी रगत केल्यार तुमी म्हजे थंय एकवटतात म्हणल्या विशयांत स्पश्टकरान स्वामी जेजू हांगासर उल्लेख करता लेवी शास्त्र म्हणटा 17व्या अध्यायान 11वें वाक्य म्हणटा कुडीसो जीव रक्तांत आसा तुमच्या जिवा खातीर प्राजितची रीत वेदीचेर सोलोवच्या खातीर हांवेंशें रगत तुमकां दिलां मोगाच्यान रगत जावन आसा जीव सोमयान जेजूचो जीव रक्तांत आसा आनी तो म्हणटा म्हजें रगत तुमकां दिलां रगत म्हजें तुमच्या खातीर हांवें वरयलां म्हणटा आमी लेवी शास्त्रांत हांगासर उत्पत्ती ग्रंथांत हांगासर पळयलें जाल्यार मात सगळ्या वांजेलांत उत्पत्ती ग्रंथांत 11 पर्यंत पळयलें जाल्यार खंयसर सोल्लो जाता थंयसर थंय जेवण प्रारंभ जाता एक कितेंगी एक देव वाग्दान दिता आनी त्या वाग्दानाकाल देव जेवण करता स्वामी जेजू पयलें सांगता एकवटाच्या विशयान स्वामी जेजू उलयता आनी ताजे उपरांत म्हणटा म्हज्या मांस आनी रगत दिता म्हणटा आनी ताजे उपरांत तो निमाणें जेवण करता कित्या खातीर तें निमाणें जेवण करता म्हणल्यार चिंता आठोवच्या पयलें पवित्र पुस्तकाचें एक उदाहरण दिता उत्पत्ती ग्रंथांत 15व्या अध्यायान 3रें वाक्य देव अब्रामा कडेन एक सल्लो करता आनी म्हणटा तुका हांव संतत मोळबार कशें सबार मस्तून एकेच आसन गे त्या प्रमाणे आपूण संतत दिता म्हणटा पूण तितल्यार ताका संतत जायना आमी पळयता ताका जायना भुरगें इस्मायल ताका जावचें भुरगें ताच्या कामाच्या कडेन वचून ताच्या बायले कडेन ताका जावना केदाळा जालें तें भुरगें पवित्र पुस्तक म्हणटा उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार देव अब्रामाक दिश्टी पडटा म्हणलें थंयसर आमी पळयता आनी थंयसर वो अब्राम थंयसर आशिल्ल्या देवा कितें ताका दिश्टी पडटा देवाचे मनीस थंयसर आशिल्ले तांकां तो जेवण दिता 8वें वाक्या उपरांत सांगता उपरांत अब्रामान थंय दूद आनी रांदलें मांस घेवन तांचे मुखार दवरलें ते जेवतना अब्राम तांचे बगलेक रुखा मुळान उबो रावलो तांणी ताका विचारलें तुजी बायल सारा खंय आसा ताणें जाप दिली ती थंय थंबांत आसा ताचे पैकी एकल्यान म्हळें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार हांव परतून तुमगेर येतलो तेन्ना तुज्या बायलेक साराक एक चरको भुरगो जातलो सारा थंबाच्या दारा लागीं ताजे फाटल्यान रावून ती आयकताली हांगासर पळया पयलें वाग्दान दिल्लें जारयेक येवना जेवण दिलें जेवल्या वेळार तो म्हणटा नेक्स्ट इयरा भितर भुरगें जाता आनी पवित्र पुस्तक तेच प्रमाणे 21व्या अध्यायांत पयले हांव 3ऱ्या वाक्यांत म्हणटा आपले सांगल्या प्रमाणे सर्वेस्परान साराचेर दया दवरली आनी ताणें तिका दिल्ली बसवणी पडली
सारा गर्भ बेसली आणि सर्वेस्परान नेमलेलो वेळ येताना ती प्रसूत जाली आणि अब्रामाक ताच्या उतार प्रय एका चरक्या भुरग्याक तिणें दिलो. वागदान दिलें, जेवण दिलें, जारयेक आयलें. त्याच प्रमाणे आमी पळयत पुस्तकांत निर्गमन पुस्तकांत 24 अध्याय 7 आणि 11 वाक्यांत पळयता देव मनशामध्ये देवा आनी मनशामध्ये सोल्ल्या विशयी उल्लेख करून म्हणटा ताणें सोल्ल्याचें पुस्तक घेतलें आनी तें लोकांक 7वें वाक्यात हांव न्हू तें लोकांक वाचून सांगलें. ताणें जाप दिवन म्हळें जें कितें सर्वेस्परान तें सांगलां तें सगळें आमी पाळटले हांव. आमी ताका विधेय जातले हांव. उपरांत मोइजेन रगत घेतलें आनी तें लोकांचेर शिंपडोवन म्हळें हें तें रगत सर्वेस्पर ह्या उतरावर म्हणें तुमचे कडेन केल्ल्या सोल्ल्याचें. मोइजेने आरोन नादाब आनी अभिनव आनी इस्रायल लोकांमध्ये 70 मलगडे वयर गेले. ताणें इस्रायलाच्या देवाक देखलो. ताच्या पांया तळा नितळ आकाशा पर्यंत असलें इंद्रनील पत्राचें आसन आसलें. पूण ताणें इस्रायल तेज्या फुडाऱ्या विरोध आपलो हात उबारलो ना. देवाचेर आपली नदर दवरून ते रावले, ते जेवले आनी पियेले. ते देखून खंयसर एक सर्वेस्पोर सल्लो करता, थंयसर एक जेवण करता, ताजे उपरांत जारयेक येता. आनी हेच प्रमाणे जेजू निमाणें जेवणार थंयसर एक सल्लो थंयसर एक जेवण केलें. जेवण करतना म्हणालो हे म्हजें रगत, हे म्हजें मांस म्हणून उंडो ताणें घेतलो आनी म्हळें हें म्हजें मांस तुमी म्हज्या उडासाक करीसय. आनी ताणें वायन घेतलो हें म्हजें रगत तुमी म्हज्या उगडासाक पियेसय म्हूण सांगलें. सवाल आतां उगडासाक कित्याक करीचें गे म्हणलें सवाल. उगडासाक कित्याक सरीचें? कित्याक म्हळ्यार तुमी खंयच्याय एका जिवितांत उडास दवरया, तुमी एक कलेंगेक चिंतून आसात, खंयच्योय उगडास काडनासात. संतोशाचे विशयी उगडासां काडली जाल्यार तुमचें तें ऑटोमॅटीक जावन पॉझिटीव वायब्स तुमचें तें भोगता. तुमी दुखाचे विशयी उडास काडली जाल्यार तुमकां नेगेटीव वायब्स दूख बेजार कन्न जाता. तुमच्या भुरग्या विशयी या तुमच्या फ्रेंडा विशयी चिंतात ती खुशेन आशिल्ले विशयी ते चिंता जाल्यार तुमकां हांगा खुशी जाता. जर तर तुमचे फ्रेंड इश्ट रिलेटीव कोणी खंयतीन पिडेन खाली आसा तर ते विशयी चिंता जाल्यार तुमी कंप्लीट नेगेटीव जावन आसतात. त्या देखून जिसू म्हणटा कदाळ तूं उडास दवरताय गे तुज्या जिवनांत तो नवें सकत थंयसर वळटा. हें तुमी उडासा करा. म्हजें रगत आनी म्हजी कूड तुमकां दिता आनी हें तुमी सवयल्या वेळार तुमचें तें पावर भरता, पावर सकत भरता. आनी ते सकत हें उडासा काडल्या वेळार तुमी वट्टे सक्तीन तुमी बरोवंक शकतात. जाल्यार आमी सक्तीन थोडे फावटी बरना. कित्याक पळयत पुस्तक म्हणटा पयल्या कोरिंथकारांक सांपावल पयल्या कोरिंथकारां बरयल्या 1 अध्याय 27 वाक्यांत म्हणटा देखून जो कोण फावो नासतनाय उंडो खाता आनी सोम्याच्या कालसेंतलें पियेता तो सोम्याच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. ह्या पासत हर एकलो आपली सर्ती करूं आनी उपरांत तो उंडो खावं आनी ह्या कालसेंतलें पियाव. कित्याक जो कोणी कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर सबार मौन पावल्यात. तुमी तशें मुखार मुंदरसून देता मोटव्यान करच्या कितें इतलें सांगचें. आमी जर तर तें एक कोडचें कितें आसा शुद्ध काळजान आमी घेनाव तर वेश्यपण आमचें आत्मीक वेश्यपण आमचें तें आसा जाल्यार तें रिजल्ट दिवंक शकना. आमी हर एका आयतारा मिसाक वशेत या हर एका दिसा मिसाक वशेत हर एकटी आमी कुंभार घेवेत. एक कोटोंक तें आयकना मोगाच्यान, एक कोटोंक आयकना. कशें घोव बायलां ती एक जाल्यार जर तर आपल्या ददल्याक कळात म्हजे बायल ते दुसऱ्या फाटल्यान येता म्हणून तो ददलो त्या स्त्रियेक तो एकत्र घरा रावंक बरो, खाजार थंयसर आसूंक बरो, पूण त्या स्त्रिये थंय संबंद तो दवरना. तशेंच आमकांय तशेंच जाता. जेजू क्रिस्त मांसा आनी रक्तान उंड्या रुपार आमचें तें एक कोटोंक येता. जर तर आमचें तें क्लेनलीनस ना, जर तर आमी स्विकार करच्या परिस्थितीर ना, थंयसर आमकां तो पावर तो सकत ती महिमा आमकां अनुभव करूंक जायना. त्या देखून एफेसकारांक बरयल्या 1 अध्याय 3 वाक्य अशें म्हणटा मोगाच्यान उडास दवरा. हर्शिल्लो जावं देव आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्तचो बाप क्रिस्त सवें आमकां आसा त्या एकवटान सर्गींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून
ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. हांव रिपीट करतां. क्रिस्त सवे आमकां आसा त्या एकवटान सरकींची सर्व आत्मीक देणी आमचे वयर वचून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यात. खेदाळा आमी सोमया जेजू थंय एकवटता मोगाच्या न्हू. सोमया जेजूची आत्मीक देणी आमचे सवे आसात. त्या देखून मुस्तू सांता भक्तांनी जायतितली अजापांकन दाखयली. जायते कडेन आतांय मुस्तू कडेन अजापां जावन आसात. कित्याक ती तांकां आत्मीक देणी लाभल्यांत क्रिस्त सवें ती एकवटून आसात. तर आज आमी सगळ्यांनी निर्धार करूंक जाय आमी सर्वेस्परा थंय एकवटतले. हांव सर्वेस्पराची महिमा आमच्या जिवनांत आमी भोगतले. हांव सर्वेस्पराच्या महिमेन आमी मात कार्यां ह्या समाजांत करूंक शकतले. हांव सर्वेस्पराची महिमा आमचे मुखांतर वळटली आनी ह्या मुखांतर आमी खरे क्रिस्तांव जावन सोमया जेजू थंय बापा थंय आनी पवित्र आत्म्या थंय एकवटले जावन आमी मुस्तो अजाप करूंक शकतले. हांव पवित्र पुस्तक असं म्हणटा बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा एक, ते त्रिएक देव एक, ते एकवटांत आसात. त्या देखून बापी अजापां करता, जेजूय अजापां करता, पवित्र आत्मा मुखांतर अजापां जातात. त्या गोंय मुखांतर अजाप जातात. कित्याक बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा एकवटान एक जावन आसात. खंयसर एकवट आसा, खंयसर युनियन आसा, थंयसर मात कार्यां घडोवंक साध्य आसात. मागया ह्या वेळार सर्वेस्परा थंय सर्वेस्परा आमकां तुजे थंय एकवटाय सोमया आनी ह्या मुखांतर मात कार्यां करूंक आमकां कृपा लाभे म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा, तुज्या आत्म्याच्या सक्ते मुखांतर आमकां तुजे थंय एकवटाय. कित्याक मनशा सैमान आमकां तुजे थंय येवंक कश्ट सोम्या. तुवें आमकां आपयल्या करीत, तुवें आमकां तुजे सरशी ओडल्या करीत आमकां संपूर्ण तरान तुजे सरशीन येवंक साध्य सोम्या. ह्या घडये बापा, तूं आमकां तुजे सरशी ओड आनी तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमी तुजे थंय एक जावन जियेवंक आनी तुवें बसयल्ल्या त्या देण्या फळांनी भरोन तुवें आमकां दिल्ल्या पदवेन महत् कार्यां करूंक आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद म्हण मागता. हांव समर्पण करता. हांव सोम्या हांगासर हजर असलेल्या प्रति एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आपड अभिषेक कर. हर एकल्याच्या काळजा मनांत आसलेली हर एक मागणी तूं स्वीकार कर आनी कितें कोणाक कितें गरज आसा तें हर एक फावो करन तुजे थंय दृढपतीयेणी दवरून तुजी आशिर्वादां स्वीकार करूंक जाय आसली पवित्र आत्म्याची मजत लाभय म्हण मागता. हांव हालेलुया 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 हालेलुया. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುವುದು ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಮಗೆ. मोगळा सोम्या, तुझे दैवीक हजरपण आमचे मदेगात आसा करना आमकां हर एकल्याक दृढ पातयेणी तुजेर दवरची कृपा लाभय. आमचे थंय आसचो दुबाव, आमचे थंय आसची ना पातयेणी, आमचे थंय आसचे दंडळची मनां हुमटून काडना दृढ पातयेणी तुजेर दवरून तुज्या शिकवणे प्रकार जियोंक आमकां हर एकल्याक आदार लाभय. पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां वाट दाखय म्हण मागता. हांव
हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ಗಾಢಂಧಕಾರದಿ ನಾ ನಡೆದರು, ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟರು. ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ, ನೀ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು, ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದು. ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನೀ ನನಗಾಗಿಟ್ಟಿದನು. मोगळा सोम्या समर्पण करता सगळो संसार तुझ्या हाती. सोम्या तुवें रचलेली रचना एकामेका मनस्ताप घेवन, एकामेका द्वेषाच्या मनोभावान झगड्याचे वातावरण नानंत्या जाग्यांनी जावन आसा. सोम्या सोम्या जेजू तुझी ती सर्गींची शांती ह्या संवसारी पाटय. सोम्या खंयसर झगड्याचे वातावरण आसा, थंयसर तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन हर एकल्याची काळज मना परिवर्तन जमची पवित्र सकत वळय. सोम्या शांती लाभय. सोम्या तुझे रक्षण लाभय. सोम्या तुझे लागी विनवणी करता असताना सोम्या ती मागणी तू स्वीकार करन, थंयसर परिवर्तन येवंक तुजो आधार लाभय. सोम्या संपूर्ण तरान तुझे राज ह्या संवसारी स्थापन जावंक. सोम्या जेजू तुझ्या पवित्र सक्तेक ह्या संवसारी धाडन परिवर्तन रूपांतर हाड म्हण मागता. हालेलुया, 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 ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ನನ್ನ ಮುರಿದೋದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಲಹೀನ ಬದುಕಿಗೆ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ನನ್ನಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಉಸಿರಾಗಿ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मोगळा सोम्या आपले शिकाप प्रारंभ करच्या हर एका भुरग्यांक तुझ्या हाती समर्पण करता. तांच्या शिकपाचेर तुजो आशीर्वाद घाल. सोम्या जाणवायेन आनी बुदवंतकायेन तांकां बर. सोम्या तांच्या शिकपा सांगाता. सोम्या तुजी शिकवणी तांणी मानून घेवंक आनी त्या प्रमाणे जियोंक. सोम्या तुझी कृपा लाभय. सोम्या हर एका काजारी जोड्याक समर्पण करता. सोम्या काजारी बेस आशीर्वादित कर. सोम्या कामां नातलेल्यांक सोम्या समर्पण करता. जोगती कामां लाभून तांचो फुडार नंदन कर. सोम्या आर्थिक संकश्टांनी कश्टांतल्यांक समर्पण करता. सोम्या सोम्या तांकां जाय जाल्ले आर्थिक कुमोक लाभाशी कर. सोम्या तुझी दैवीक वाट उक्ती करन तांचो फुडार भद्रतेचो जावन मारपाट कर. सोम्या पिडेस तांक समर्पण करता. सोम्या वैज जावन हर एकल्याची पिडा शिडा गुण करन आशीर्वादसी. सोम्या सेवा करतल्या हर एकल्या थंय तुजो आत्मो धाडन. सोम्या हर एकल्या थंय बरें मन रस. सोम्या आनी तुजी सेवा तुवें शिकयल्या प्रमाणे मोगान करूंक बरें मन दिवन आशीर्वाद म्हण मागता.
ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ ಮೋಶೆಯ ನಡೆಸಿದ ದಿವ್ಯಾತ್ಮನೇ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ನಡೆಸಬಾ ದಾವಿದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ ದಾವಿದನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಆತ್ಮನೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನೀ ನೆಲೆಸಬಾ ಎಲಿಶನ ಬಲಪಡಿಸಿದ ಆತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಬಾ ಅಗ್ನಿಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಇಳಿದು ಬಾ ಆತ್ಮನೇ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाचनो जेजूचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता. एक घडी आमी सगळ्यांनी भिर पडया मोगाचनो. परत आमकांत सुमयेच्या पांयान दळारतना आमचे सगळे कुटुंब ताच्या पांयान दळाडया. पर गांवांत आसलेल्या भावंडांक उडासकान तांच्या कामाची भद्रती शबी सुबी तांकां राखच्या खातीर मागया. प्रत्येक जावन मिडल इस्टांत झुजाची मोडां आसात एणे तेणे कितें घडोवन आसा संबंदीत जाल्ल्या मतींक उजवाड मेळच्या हें सगळो देसवाट रावोवच्याक लोकांचें निसंधान जावचें उरच्याक तांणी बरी मेटां विंचून काडूंक ताचो समी तांच्या मतीं उजवाड दिवन दी पवित्रत्वें सकत करपाक ते वाळोवन दी म्हणून एक घडीभर परतून ते जेजू कडेन आमी मागया. मस्तो आमी मागूंक जाय. समिया कडेन आमी मागया मोगाचें आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर मागया. युवजनां खातीर आमी मागया. काजरी सोड्यां खातीर आमी मागया. मलगडी प्रायवंतां विशेश जावन पिडेस्त भावना विविध रितींतल्या मारेकार पिडेक वळख जावन कश्टांची आमचे कडेन सभा जाणांनी मागोवन सांगलें आसा. हर एकल्यास आमी उडास काडया. सुमयेच्या पांयान ताळें समर्पण कर तांच्या भलायके खातीर मागया. काम नासतनाच्या सकळ युवजनां खातीर एक बरें काम मेळचे खातीर सैरिकेच्या सोदनेर आसलेल्यांक एक बरो सांगातीन मेळचे खातीर आमी मागया. प्रत्येक जाण हांगासर येता आसतना एका तरणाट्यान फोन कर ताणें इंटरव्यू दिला ताका बरें काम मेळचे खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या तरणाट्याक बेगीनच एक बरें काम मेळचे खातीर आमी मागया. समी ताका वाट व्हरूं उजवाड दिवन मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया. आनी आमची वैयक्तीक मागणी ते सवा सकळ सुमयाच्या पांयान ताळें आमी समर्पण कर. सुमयाचे आशिर्वाद जोडूंक तयार जावन गव्या गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतां. येद्या व्हडा साक्रामेंतां साष्टांग नमन करुया. पूर्वीला त्या रूपबोधला नवयोरीती आदर्या सल्वोन्मेच्या अस्कत्विस्व्या बावार्ताचे बोलतिव्या. जशे बापा तशे पुता उल्लासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना एका स्थळ्यान हरसिता. तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी नावता. आमेन. प्रार्थुया येसुम्या जेजू क्रिस्ता ह्या विची साक्रामेंतां घाल तुज्या कश्टाचो उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडूनेचो बल सदांच आमचे दे आमी बगी सरको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी राजवोर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.